सुरवातेक आमी गीत घेवया A23 पेज नंबर 11 पवित्र आमची सोबा. Pavitra आमची सोबा ओरची देवा मोदी देवा वरदान केली एकूच मागवामी आमची मना सोदास्ता आमची कांसा मरगटा आमची दोनाल आस्था zoy 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 sorves para. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आम्ही युरोपियन जेजुईत संस्थेचे आमच्या संस्थेचे रोगसाक्षी भक्तिवंत रुडॉल्फ अल्कोविवा, अल्फोन्सो पाचेको, पीटर बेर्नो, आंतोनियो फ्रांसिस्को, ब्रदर फ्रांसिस्को आराना आनी ताचे बरोबर आसले नवे क्रिस्तांव हाची परब करता. तुमकां खबर आसतली की आदल्या काळार गोंय पुर्तुगेज सरकारान साश्टीचे गांव आमच्या ताब्यान घातलेले थंय वचोन मिशनरी वार करूंक. आनी जी इगोर्जो आमकां शास्त्री दिश्टी पडटात ते पयल्यो इगोर्जो आमी बांदलेल्यो, आमी म्हणजे जेजुईतान बांदलेल्यो, मागीर दुसरे सुदारल्यो. जेन्ना हे यात्नीक वेर्नासून कुंकळी गेले मिशनरी वावर सुरू करूंक, तेन्ना त्या गांवकारांनी ह्या यात्निकांचो जीव घेतलो. ताका आमी कुंकोली मार्टर्स म्हणटा. आज शुभ वर्तमानांत जेजू एक आमकां वपार सांगता आनी हे वपारे वरवीं आमकां सांगता की संवसारांत दोन प्रकारचे मनीस आसात, बरे आनी वायट. ते बरोबर जियेतात आनी निमाण दिसा दयाळू बापा आमचो देव बरे मनशांक सासणाचें सूख दितलो आनी वायट मनशांक इफेन ताका मेवतलें. आज भाग्यवन लोलाच्या इनासाचो नवनांचो 6वो दीस आनी आजच्या नियाळाचो विशय आसा फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम फॉर. इंडिफरन्स म्हणजे देवाचो मोग करूंक, पेलाचो मोग करूंक, आमचे सोडोवणे खातीर आमकां स्वतंत्राय जाय. तर हो विशय मनान धरून तशें आमच्या जेजुसांचे संस्थेचे भक्तिवंत उगडास धरून आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवच्या आदीं आमचे पातकांत उगडास धरून देवाचे बोगसणे मागुया. काळजांतान दूद वतोल्ल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बाबाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाची विताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्पवेदार आनी काकलूतसार बाबा, तुजी दया आमी खालतीपणी मागता. आकाविबा ते सांगती बाकीवंत रोगसाच्या उतरान ओ क्रिस्ती लोकांक तुवें तुज्या एकल्याच पुताची ओळख मेळोशी केली. तांची विनवणेन त्या लोकांक भावार्थांत तीर कोर म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
जेरमायस पुरोहिताच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरमायसाक पावलें तें हें: वच आनी सर्वेस्पराच्या दारवट्याशी उबो रावन हो संदेश परगट कर आनी सांग: ह्या दारवट्यांतल्यान सर्वेस्पराक बुजोवंक येतोल्या जुदयाच्या लोकांनो, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. दोलबारांचो सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता: तुमची चाल आनी तुमची कर्तुत्वां नीट करात, आनी हांव तुमचे मोदें ह्या जाग्यार रावतलों. सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर असल्या फोटकिऱ्या उतरांचेर बाबाळ दवरूं नाकात. तुमची चाल आनी तुमची कर्तुत्वां बदलशात जाल्यार तुमी एकामेकाक ताय नीट करशात जाल्यार पोरक्यांक, अनाथांक आनी विधवांक पिडापीड दिना जाशात जाल्यार ह्या जाग्यार निरोपराध्यांचें रोगोत वारोयना जाशात जाल्यार आनी तुमच्या निसणटणांक तुमी कुड्ड्यां देवांक बोजिना जाशात जाल्यार हांव तुमचे मोदें ह्या जाग्यार मागां हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावपाक दिल्ल्या देसांत रावतलो. तुमकां कित्याकूच उपकारो ना तसल्या फोटकिऱ्या उतरांचेर तुमी पातयेतात. एके वाटेन तुमी चोदतल्यात, जिवेशी मारतल्यात, प्रवार कोत्तल्यात, लोटीक गोवाय दितल्यात, बालाक धूप उलपान पोरक्या देवाची सेवा कोत्तल्यात, आनी दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलोल्या मंदिरांत येवन म्हणटल्यात: आतां आमी मेकलीं जाल्या. ही सगलीं खोटेपणां करूंक मात मेकलीं मूं? म्हजें नांव आसलोलें हें मंदीर तुमच्या चोरांची दोल करून सोडल्या. हांव अजून कुड्डो जावंक ना, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें: देवाचे वडकार. साबाब, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. म्हणुया: दोलबाराच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मा आवडेता, अंतरेकता. म्हजें कालीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता. साबाब, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदीचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरोबजांक पोरयान मेलता बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. साबाब, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जीं कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आसा, काळजान बाळगूनच आसात, तीं खरेंच बागी. साबाब, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेवल्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमरार पांय दवरूनच हांव अदीक भागी. साबाब, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, कितलें सोबीत तुजें बिराड. शिव वर्तमानांक उबी रावया. Hallelujah.
कालसांनी ओंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मात्या प्रमाणे जेव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आनीक एक वपार लोकांचे उरपोर्जीक घातली. आपल्या शेतांत बरें बी वपलोल्या एका मनशान परी सर्गीचें राज. सगळीं निंदोल्लीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वपून गेलो. शेत वाडोन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. घरकाराच्या वावडारांनी ताचे चडशें येवन अशें म्हणलें, दोनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वपलोलें न्हय, तो तांतो नेर खंयचो आयलो. ताणें अशी ताका जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत न्हलोल्ल्यात तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटायतना घोडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटुशात. लुमणी येसोर दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुमती तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उश्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदून म्हूण मागीर गोंव म्हज्या खोड्यांत भरात म्हूण हांव लोंतोल्यांक सांगतलों. जेव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून सर्गीच्या राजाची खबर सांगली 3 वर्सां. आनी अशें वावर करता करता एक दीस एक मनीस जेजूशी आयलो आनी म्हणलें, गुरुजी म्हाका तुजो शीश जावची खुशी आसा. आनी जेजून ताका म्हणलें, तूं घरा वच, सगळी गिरेस्तकाय घोरी बांदी आनी मागीर यो आनी म्हाजो पाटलाव कर. तो मनीस घरा गेलो पूण परतून येवंक ना. तो मनीस उदास जालो आनी परतून येवंक ना. कित्याक? ताच्या लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली आनी हे गिरेस्तकायेन ताका कैदी दवरलेलो. भावा भयणीनो, आज विशय आसा इंडिफरन्स, फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फॉर. इंडिफरन्स म्हणजे म्हाका परवाना, आय डोंट केअर, यू नो, म्हणजे स्वतंत्राय भितरली आनी भायली. देवान जोण एकल्याक वेगवेगळी निर्णय दिल्यात, भितरली आनी भायली. भितरली म्हणजे आमचें गिन्यान, जाणवाय, आमची भावना, आनी जोण एकल्याचे खास देणी. भायली म्हणजे आमचें जिवीत, आमचो कुटूंब, आमचे सोयरे दायरे, इश्ट इश्टीण, असलो सगळो संवसार. कित्याक दिल्या तो खास कारण आसा. स्वतंत्रायेन ही देणी वापरून आमचो आनी पेल्याचो मोग करून, तशें मोगाचो देवाचो मोग करूंक, आमचें सोडून करूंक. जें खास कारण आसा देवानी कित्याक दिलें ती. पूण जायते फावटी दुसऱ्याचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक ही आड येतात. कित्याक आमी म्हणटा ही देणी देवान आमकां दिल्यात, दुसऱ्यांक न्हू. जायते फावटी अशें घडटा की आमच्याले फुरसत आहा दुसऱ्याक आदार दिवंक, पूण आमी फाटीं सरता, जायते लॉस जाता. म्हणटा जर आमी तांकां आदार दिल्यात म्हाजें नांव पिड्यार जातलें. म्हणटकूच आमकां भितरली आनी भायली स्वतंत्राय ना.
We are slaves from within. इनास म्हणटा आज खरेंच नियाळ करात. देवान 2 लाख देणी दिल्यात. आमी ताजे कायदे आसात ओ त्या देणेन आमकां कायदे केल्यात. कायदे केल्यात तर मागणें कर आनी देवाच्या लागीं माग, खास माग. भितरली आनी भायली स्वतंत्रताय दिवंक. आमी इनासा जिवितांत नदर मारल्यार ओ शेबराचेर ओ आजचे भुक्तीवंत कवीब तांचे मारल्यार देवान तांकां कांय खूब देणी दिल्लीं. तांकां व्हडलें जावपाचें नांव कशें आसलें. पूण ते सगळें सोडून दुसऱ्या गांवांत गेले आनी मिरसांग फरगोटलें. आनी जायत्यांनी आपलो जीव देवाक दिलो. कित्याक तांकां खुशी आसलें फकत एकूच देवाची सेवा आनी मनशेची सेवा. आनी तांकां भितरली स्वतंत्रताय आसली. आज खास आमी देवा लागीं मागुया आमच्या देण्यांचे विचार करुया. ही देणी आमकां कोयती कोत्तात वा आमकां स्वतंत्र दितात. जर आमकां कोयती कोत्तात तर देवाचो आत्म्यान आमकां आदार दिवंक, आमकां भितरली आनी भायली स्वतंत्रताय दिवंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C30 पेज नंबर 41 रुपे भांगार मागिनाय. म्हजे भाव आनी आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. आमच्या सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच पुतान रोग सांगशाक न्हूच उतरान बगोर देख दिवन खोस्ता दोगता मदें थीर रावूंक शिकयलें. आखविबा ते सांगात्या तुज्या रोग साक्षाचें खोस्त मरून समरुंबून जिवचे मरणाचो योद आमी तुका भोक्तीन समर्पिता. आनी हें मरण आमचे जिणेंत फावो ते पोरी परगोटूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करून फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा ससनांचे देवा सोर कालेमी तू आनी सोरताय जुगुस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आकोविबा तुज्या रोग साक्षान आनी सांगात्यांनी जिवच्या पातकांतली चोलून जिवच्या पावलांनी चोलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय. आनी अशें तांचे उत्सुकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सोपुनायन परजोळटाय. देखून सर्गेच्या देवता संगाती आनी पृथ्वीर निरंतरीन संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgi,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळे पवित्रपणांची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान जाणून ही जेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जुगुस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटसो गोट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो मुंडो खाता आनी काशीतले पियेता. तितले मोठी तूं वैभवानी सोर आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवताचो उंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी कूड अवसरतले आम्हा समेस्तांक पोत आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आख्खे तुस्ताल पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा, आदारी बिस्प सिमियो फेर्नांदीस आनी सगळे यादीक वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन बसून मेल्ल्यान तेमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां असल्या कोटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पुरसोर मोकामोड पळोवंक फावो कर. आमची दोळ करून मागता आंकवा मेदाची माये सांगाती तिचा पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत दोरदूता सूख नालोल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांणे सांगाता तुजी मोहिमा खावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सोर वडवण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश. आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुजें सुखाक कसलें बरेंशें ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदा काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर.
देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेल्याच्या जेवणा पयल्यांत तीच सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D21 पेज नंबर 58 जेजूशी येयात. So con us lole, so read
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या सुवातेक जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. आपको विवाह ते सांगात्या या भागवतांचे देखी प्रमाणे तुझ्या पुताचो प्रितीमोग आनी कोस्ट मरण आमच्या काळजांनी खोंचून आमचे दिसपटे जिणेंत आमी दाखोवन आनी सर्गीची शांती आमी निरंतनी भोगूंक वळूं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुपदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. लोयलाचे भाग्यवंत इनासाक मागणे. लोयलाच्या भाग्यवंत इनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवा मारेचे राखणे खाल तुझे संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जिरोचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जिवोचे हातयार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जिवची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगळोत आख्या मनशा कुलाक बाबाचें एक वर्तें देणें मन वळखून ताका आनी काळजांत तावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलोवंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिनवासता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता. सगळीं म्हणुया बरोबर. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे कुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग, तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U3 पेज नंबर 232. इनासा इश्टा जेजूच्या. आमी तिसरो श्लोक गायतल्या.